नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबावणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांतली नजर मारया हेडलायन्साचेर. उक्तावणा आदींच सत्र न्यायालयाचे हुबोवन गेल्ले पत्रे विरोधकांनी अधिवेशनात वाजयले. अहवाल मागयता सांगीत प्रकरण मुख्यमंत्र्यान थांबयले. सनबर्नाच्या विरोधात आमदार क्रुजाचे जिल्लो अधिकाऱ्यांक निवेदन. सनबर्न म्हळ्यार ड्रग्स कल्चर म्हणीत समाज वावुरप्यांचो सनबर्नाक विरोध. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान खंय गोंय सरकाराक दिला सल्लो. गोंयच्यान कर्नाटकात येवपी बेकायदेशीर सोरो, तमनार प्रकल्प आनी म्हादेच्या बाबतीत कर्नाटकाचे मत सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार. सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले. वॉशरूम, रेस्ट रूमा सयत क्लासरूम आनी लॅबूय करतले अपग्रेड. शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीत जाल्ली हजर. क्रायम ब्रांचीन सुमार 3.5 वरां केल्ली चौकशी. गोंय करूं नाकात कोळशाचे हब. दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीसान संसदेत केंद्र सरकाराचेर काडलो फोग. आणि आता खबरो विस्तारात. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचे न्हय ह्या विरोधात वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि कांय समाज वावुरप्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांक सनबर्नाच्या विरोधात निवेदन दिले. सनबर्न सारकिल्ल्या ड्रग्स कल्चरांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयचे पर्यटन प्रमोट करपाचें ना अशें चिंचणीचे पंच गोमसाचें म्हणणें. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचो न्हय ह्या विरोधात वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि कांय समाज वावुरप्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांक सनबर्नाच्या विरोधात निवेदन दिलें. सनबर्न सारक्या इव्हेंटांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयांत ड्रग्साचें प्रमोशन करपाचें ना अशें आमदार क्रूज सिल्वाचें म्हणणें. तो एकठांय जावन हिंगा सनबर्न एगेन्स्ट एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्लो आमच्या कलेक्टरा लागीं. ते आतां कालीच एसेंब्ली आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरान डिक्लेअर केला की सनबर्न तेमी मागला म्हूण किटल. सो ऑलरेडी आख्ख्या सावथ गोवा बोर्ड जाल्लो आनी ग्रामसभांनी रेजोल्युशन गेलो आमकां सावथ गोवा सनबर्न नाका म्हूण. ताका वेरियस रिजनय आहाय. आमी नॉर्थ गोवाक चोयलां कितें जाता तें आनी तो इफेक्ट आमकां आमच्या गोंयांत आमच्या भुरग्यांक नाका. आमी आमचे भुरगे जाणा आमी सावथ गोवा ड्रग्स आजून स्प्रेड जाल्ले आहाय. स्कुलांनी पासून पावलो गांवांत पावलो. सो हे इव्हेंट हिंग जालो जाल्यार आमी प्रमोट कोताय जाले. हो इव्हेंट दिलो जाल्यार आमी ड्रग्स प्रमोट कोताय जाले. सो आमकां हे सनबर्न हिंग नाका म्हूण सो एकठांय जावन मेमोरंडम दिवपाक एसेंब्ली पासून आमी ओपोज केल्लो. सनबर्न म्हळ्यार ड्रग्स कल्चर तें आमकां दक्षिणेंत नाका. दक्षिण गोंयचो वाठार हो शांतप्रिय प्रांत म्हणून वळख आसा. ती आमकां भंग करपाची ना आनी सनबर्न सारक्या ड्रग्स कल्चरांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयचें पर्यटन प्रमोट करपाचें ना अशें चिंचणीचे पंच गोम्स म्हणटात. सावथ इज नोन फॉर पीसफूल कल्चर आनी आमचें एम्बियन्स इतली बरें आहा हिंगा ती आमकां पेड्यार करपा नाका. आतां कितें जालां थोडे जाण हॉटेलर आहा ते म्हणटा आमकां ट्युरिजम प्रमोट करतले. वी डोंट नीड सनबर्न टू प्रमोट गोवा. वी नीड गूड ट्युरिजम आनी गूड ट्युरिजम थ्रू आवट द इयर. सनबर्नाक 3 दीस येता ते येता ते ट्रेनीन येताय हैदराबाद आनी पुनासून. पुना म्हणजे सगळे मल्टीनॅशनल कंपनीजांक काम करता ते यंगस्टर्स ते थंयच्यानसून येताय आनी ते ट्रेनीनसून डायरेक्ट वेन्यूर वयता ड्रग्स घेता आख्खे रातभर थिंग दिनताय लोटाय कितें कोताय आनी पोत्तून वयताय. सो दे डोंट स्टे इन द हॉटेल्स. इट्स अ रॉंग न्यूज दॅट दे सेइंग द हॉटेल्स वील बूस्ट अप जातले म्हणून. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक. दक्षिण गोंयचे खासदार पयले फावट संसदेत उलोवन गोंयचे पर्यावरण राखपाक कोळशाच्या विरोधात आवाज काडिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकरान तांची तोखणाय केली. नवीन निवडून आयिल्ले आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार आनी गोंयचे जे कोर इश्यू आसा हे आज पार्लमेंटान मांडल्या. गोंयान एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून कोल हब करपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो ताणें आज मांडला आनी येणाऱ्या काळान तुमी पळयतले की गोंयचे जे सगळे मुद्दे आसा ते तो पार्लमेंटान मांडटलो. काँग्रेस
दक्षिण गोंयचे खासदार पयल्या फावट संसदेत उलोवन गोंयचे पर्यावरण राखपाक कोळशाच्या विरोधात आवाज काडिल्ल्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तांची तोखणाय केली. तशेंच म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटकाचें मत विचारल्यार गोंयच्यान कर्नाटकांत येवपी बेकायदेशीर सोऱ्याचेर आदी बंदी घालात. तशेंच तमनार प्रकल्प अभयारण्यातल्यान व्हरून सरकार पर्यावरण इबाड करपाक सोदता अशें कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंय सरकाराक सल्लो दिल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. नवीन निवडून आयिल्ले आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार आणि गोंयचे जे कोर इशू आसा हे आज पार्लमेंटान मांडल्या आणि वी आर हॅपी दॅट द वे ही हॅज पुट अप दोज इशूज. ह्या BJP सरकारान गोंयान एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून कोल हब करपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो ताणें आज मांडला आणि येणाऱ्या काळात तुम्ही पळयतले की गोंयचे जे सगळे मुद्दे आसा ते तो पार्लमेंटान मांडटलो. काँग्रेस गोवा काँग्रेस पक्षाचो स्टँड व्हेरी क्लियर आसा. कोणूय येवं आमचो स्टँड आमी आमची जी रिवर म्हादय जी आसा त्या खंयच्याच लेवलाचेर आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचे ना. कितें जावं आवर गोवा काँग्रेस स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना मेळ्ळे म्हादय सोड ताणें आमकां सांगलें की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक वचून पयलीं विचारा की तो इल्लिगल सोरो पळय कर्नाटकान येता तो बंद करचो म्हणून ताणें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें. तें आजून जायना. तो सांगता पयलीं गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे वचून विचार तो इल्लिगल सोऱ्याचें कितें जालां तें. दुसरें ताणें सांगलें की तामनार जी लायन आसा ती वायल्ड लायफांतल्यान वता. आमी आमचें पर्यावरण एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करचें ना म्हणून आमी तें रेकमेंडेशन लेटर केलां. सो तुमचो गोंय राज्याचो सरकाराक पयलीं वचून विचारा की ती तामनार लायन तो वायल्ड लायफांतल्यान कित्याक हाडपाक सोदता. सो म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर उत्तर दिवचें. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले म्हणून वॉशरूम रेस्ट रूम उपलब्ध करून दितले जाल्यार क्लासरूम आनी लॅब अपग्रेड करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण 5:30 वरांचो स्कूल टायमींग वाडटलो तेन्ना शाळांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेच्यो सुविधा केन्ना उपलब्ध करून दितले असो प्रस्न केपेंचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टान विचारिल्लो. ताका जाप दितना शिक्षण मंत्र्यान शाळांनी गरजेच्यो सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन दिलें. सगळ्या भुरग्यांक ओडेस 3 जातलीच ओत कडेन 4 जाताय. सो 4 वरांचे लोक बसपाक दनपार जेवपाक वेवस्थीत करपाक जाग आहा तुकडे स्कुलांकू. हांव 100% इस्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणन ना. पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय. मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही ताकाच लागून सुरवात केला. तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय. तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय. बऱ्याचशा हायस्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय. म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला. थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट. त्या जाग्यार स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आनी येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थंय बट तो आमी कंप्लीट करतले. एडेड स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगलां की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्या नुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही तो सगळ्या एडेड स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कुल्स किंवा हाय सेकंडरी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कारण तांकां आमी रेंट दिता तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता हें सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय. राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणांत फ्रेंच जर्मन आनी पुर्तुगेज ह्यो भाशाय विद्यार्थ्यांक शिकपाक मेळटल्यो. ज्या विद्यार्थ्यांक ह्यो भाशा शिकपाच्यो आसत तांकां त्यो थर्ड लँग्वेज म्हणून घेवपाक मेळटल्यो अशेंय शिक्षण मंत्र्यान स्पश्ट केलें. Speaker sir, will the government also allow a third foreign language like Portuguese, French to continue? आणि हो थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडवा वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना. आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करता CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टील मुखार म्हळ्यार आहा. So if you all are following that pattern, why not you all implement that? And you तुम third language हो मोठे मनीस आहाय ते आपणागे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय. आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक ना तुमी ऑप्शनल इंग्लीश दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच लेट देम स्टडी. वॉट इज द हार्म? भुरगीं शिकता तूं मान हांव कांय शिकना ते शिकता तांकां शिक दिया. तूं तुका शिकपाक जाय. म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच तुजी पोर्तुगीज
आनी जर्मन ह्यो तिनूय लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय हे भारतांतलें एकमेव राज्य आसा जंय पोर्तुगीज नागरीक कोड लागू आसा, पूण गोंयची सुटका जावन 62 वर्सां जावनूय हो कोड आजुनूय पोर्तुगीज भाशेंत आसा आनी गोंयांत लागू आशिल्ले ताचे वेगवेगळे भाग एकठांय उपलब्ध नात, अशी खंत नामनेचो आदवोगाद आल्बर्टिना आल्मेदा हांणी गोमंतक टीव्हीक दिल्ल्या मुलाखतींत उक्तायली. There is a lot of litigation around that, whether this provision is applicable or not. It's not clear cut. Some are These clear are the cut. courts which are applicable in Goa. No, so These are they didn't make a list at that time and say that these are the laws that these are the provisions from the Portuguese Civil Code or the Portuguese Civil Procedure Code which will continue. There was no legislation like that. The legislation was the Goa Daman and Diu Administration Act 1962, which said that whatever is not on those subjects where laws from the rest of India are not extended, the Goa laws will apply. Or if there are Goa laws on subjects, the Indian Contract Act is applicable here, so these provisions are not applicable. So it's a confusion. This is a grey area. There is no clear cut. So they should list out all those provisions. It was translated by late Advocate Usgaonkar. But there is no government translation of all these residual provisions. So now this means that the lawyers who understood Portuguese and who had the luxury of time to look at all these provisions in detail, they get upper hand. Those clients who can provide their lawyers the luxury of time, which means if the lawyer is going to go into this in this much detail to find out these Portuguese provisions, you need that kind of money to pay that lawyer. And if you need that kind of money to pay that lawyer, then that is where these what you call high profile. There is so much that is happening, and this is a small place. We had the potential, we still can. What you need to do is sift out and see what provisions are still applicable so that there is clarity and people don't have to hire lawyers who they will have to pay through their nose. म्हापशा आयतारा जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात मुबारक ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात दुबावीत स्वप्नील चौगुलेक पुलिशेन बेळगांवच्यान अटक केली. ह्या अटक केल्ल्या दुबाविताचेर कडक कारवाय करची आनी मुबारक हाच्या फॅमिलीक न्याय दिवचो अशी मागणी युसूफ खान हाणें केल्या. आता भुरगो एक्सिडेंट जालो पळय ताका जोडून हाडले पुलिसान, म्हापसा पुलिसान. तांकां धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. तांकां बरे भुरगीं जोडून हाडले ताका. कित्याक तो भुरगो फॅमिलीन एकटोच तो आनी कोण ना तेजो. ताका न्याय जाय, एकटोच तो भुरगो, ताका न्याय जाय. ते आवय बापूय जाणटे आहा, तांकां मेंटलिटी सारकें नासता आनी आमकां ताका बरी इन्साफ दिवंक जाय ताका फॅमिली. कामाक वचलो, सकाळी फुडें 5:30 सुमार घरासून चल्लो, सुटी दुसरी चल्लो. हुंडा शोरूम मातशी फुडें हेजे एक्सिडेंट जाली आनी ते गाडीवालो मारून गेलो. ताका 20 वर्साची भुरगो तो. ते घरान जोडपाचें एकटो, तेजे धाकटे 2 जाण भावा स्कुलाक वयता. बापूय कितें जोडेन ना, म्हाका राव ताजो बापू. आनी म्हाका म्हापसा पुलीस स्टेशनाची पुलीस धरून हाडला हेंचे हांव धन्यवाद करता. आनी कितें म्हाका ते भुरग्याक लागून म्हाका हेजे हिसाब जाय. तेजे आई बापूक हांव कितें सांगू की म्हजे कडेन कामाक सोडलेली आसा त्यो. आतां म्हजे कडेन कमीत कमी 3 वर्सां जाले. 3 वर्सां तुमी म्हजे कडेन काम करता. म्हजे कडेन कामाक घालता, काल सकाळी फुडें म्हजे कडेन कामाक येतो तो 5:30 सुमार. तेन्ना एक्सिडेंट गेला त्या ते भुरग्याची हिसाब करून जाय. कितें आतां तेजी हिसाब करून दिया आनी कांय मागिना हांव. सेगीत पडवी उटंगाराच्या पावसाक लागून मांद्रे गांवांत आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरलें. सुमार 30 ते 35 शेतकऱ्यांचें लुकसाण जालां. ह्या विशीं मांद्रेच्या सरपंचान तांची समस्या जाणून घेतली आनी सरकार तशेंच पंचायतीच्या वतीन लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन दिलें. इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार सादारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता सादारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या 30-35 वर्सां पयलीं त्याच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावना. फर्स्ट टायम
आणि हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा. साधारण 40 शेतकरी आहात, त्यांचे अर्धे अधिक शेत हे कुसोन गेलां. फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो, पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां. आनी ते आमकां जायत्या आमच्या शेतकरी भावांक नुकसान जाल्लेलें आसा, पण खंयच्याच सरपंचान आमच्या ह्या शेतान व्हिजीट करूंक ना. आमची एक मागणी आसा आमच्या सरपंचा कडेन, आतां तुमी आमच्या शेतान येयल्यात तशेंच आमच्या शेतकरी भावांक मदत तेंच्यांनी करून दिवची. तशेंच आमचे लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या अशे बारीक बारीक इन्सिडंट खूब लोकांक मदत केलेली आसा. आणि त्या भावनेनच तेणी आतां शेतरीन हे आमच्या सरपंचाक हाडल्या. फुडें तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी तशें आमदाराक हाडून दाखोवचें आणि आमच्या गरीब शेतकारांक मदत करून दिवची. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा निमणी चौकशे खातीर हाजेरी लायली. सोमारा सकाळी ती क्रायम ब्रांचीन हजर जाल्ली. त्या उपरांत क्रायम ब्रांचे कडल्यान सुमार 3.5 वरां तिची चौकशी जाली. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. ह्या आदी सत्र न्यायालयान तिचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. ह्या निवाड्याक तिणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. उच्च न्यायालयान तिका थाकाय दीत सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. उच्च न्यायालयाच्या जामिना उपरांत पूजान सोमारा चौकशे खातीर हजेरी लायिल्ली. ह्या वेळार क्रायम ब्रांच पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर निनाद देऊलकर हे उपस्थित आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 3.5 वरां पूजा शर्माची चौकशी जाली. हाचे फुडें लेगीत तिका चौकशे खातीर येवचें पडटलें अशें कळटा. मात ह्या सगळ्या प्रकरणात तिणें पत्रकारांच्या एक्काय प्रश्नांक जाप दिवंक ना, तशेंच आपली वळख लेगीत कोणाक पटपाक दिवंक ना. आमी आसा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीच्या भायर तुमकां कांय मिनटां पयलीं अपडेट दिल्ली की इंटरोगेशन चालू आसा पूजा शर्माचें. पूजा शर्मा कोण तर आसगांव हांगासर जे बेकायदेशीर घर मोडतोड प्रकरण जाल्लें, जे गाजलेलें, तितून जे मुख्य संशयीत आरोपी म्हणटा ते पूजा शर्मा तिका आयज क्रायम ब्रांचीन हाडलेलें इंटरोगेशन करपाक सकाळी 10:30 वरांचेर ती पावल्ली. आणि 10:30 वरांच्या पावल्या उपरांत तिची जवळपास 1:30-1:45 जायसर आतां इंटरोगेशन चालू आसलें. आत्तां आमकां अशी खबर कळ्ळ्या की पूजा शर्मा हांगासून भायर सरून गेली. खरें म्हणल्यार येतना ती वेगळ्या गाडयेन येयल्ली आनी आतां वेगळ्या गाडयेन भायर सरल्या अशें आमकां गजाल कळयलेली आसा. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही जी 3:30-4 वरांच्या जी इन्व्हेस्टिगेशन केली त्या इन्व्हेस्टिगेशनान कितें भायर सरलां हें आजून आमकां कळोंक ना. आमी पूजा शर्माक मदीं क्वेश्चन विचारपाचो प्रयत्न केल्लो, ताका विचारपाचें की तुजें कितें इनवॉल्वमेंट आहा, पूण ती कांयच उलोवंक ना मिडिया कडेन. ती येयली तशीच तोंड धांपून इन्व्हेस्टिगेशनाक गेली आणि जवळपास 10:30 वरांच्यान आतां 2 जायत येयल्यात. ती 3:30-4 वरांची इन्व्हेस्टिगेशन जी चालू आसली आणि आतां आमकां अशी खबर कळटा की पूजा शर्मा ही आगळे क्रायम ब्रांचासून भायर गेल्लेली आसा. परत एकदां आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणल्यार ह्या केसी खातीर तिका परत एकदां क्रायम ब्रांचान आपयले वतले. डेट अजून कळोंक ना, पूण जेन्ना गरज लागतली तिका परत तिका आपयले वतले. आणि ह्या आसगांव घर मोडतोड प्रकरण जे आसा बेकायदेशीर तितून जी मुख्य संशयीत आसा पूजा शर्मा ती परत एकदां क्रायम ब्रांची फुड्यान हजर जावपाची शक्यता अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या सुत्रांक कडसून. सो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतकची. दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत पयल्याच फावट उलोवप केलें. ह्या वेळार गोंयाक कोळशाचे हब करचे न्हय अशें म्हणीत विर्यातो फर्नांडीस हांणी केंद्र सरकाराचेर टिका केली. गोंयांत जितले प्रकल्प आयल्यात तितले गोंयच्या लोकांक विश्वासात घेयनासतना गोंयचेर लादल्यात. गोंय जर कोळशाचे हब जालें जाल्यार गोंयचें नांव नश्ट जातलें अशें तांचें म्हणणें. Last few years we have been seeing a conspiracy with projects that have been thrust on Goa without taking the people into confidence. In 2016 they took our rivers in the name of nationalization, 6 rivers. Thereafter during the lockdown they brought 3 linear projects, the double tracking, the expansion of roadways and the Tabnar project, which we have documentary proof this is only to bring coal and convert Goa into a coal hub. Now after the liberation of Goa in 1961 from the Portuguese rule, the only organized sector which is remaining today is the tourism sector, because the mining ban has fallen in place in 2012. The agriculture department is not doing that well. There have been efforts by the private players, by youth to revive agriculture.
A humble request to this government, take the people into confidence. Don't convert Goa into a coal hub, because the only sector which is giving jobs, employment to the people of Goa is tourism. And converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. पावसाळी अधिवेशनाच्या 6व्या दिसा लक्षवेधी सूचने वेळार विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांक समान संधी दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो करीत विरोधी आमदार सभापतीच्या म्हऱ्यांत धांवले. सभाघराचे नेम कित्याक मोडटा असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमॉन सभापतीक केलो. ताका जाप दिवपा बदला सभापतीन जेवणाच्या विसवाची घोशणा करीत अधिवेशन 2:30 मेरेन स्थगीत केल्ले. जेन्ना BSc डिस्कस जाल्लें एक ऑपोजिशनाचें कॉलिंग अटेंशन आसपा जाय एक रुलींग हें प्रथा चेंज कोत मग तूं आतां स्पीकर सर दोनी रुलिंगाक आज आमी 0 आर मेन्शन जे केल्लें अबाउट विद्या प्रबोधिनी हे इस्कॉलाचेर घेयना CM तुवें अग्री जालो मरे हें सगलें उरपाट जाता हें कितें आमगे कॉलिंग अटेंशनूय घेयनाय सगळे रुलिंगाचे घेताय रुलिंगाक चड प्रॉब्लम आहा अशें दिसता स्पीकर सर हें कितें दिस इज रॉंग. You have to give us also an opportunity. This was agreed in the BSc ने agree जाल्लें स्पीकर सर आमकां चान्स दिनाय तुमी एक कॉलिंग अटेंशन तर ह्यांक दिवपा जाय. अंदूच्या वर्सा गोंयच्यान पंढरपूर वचपाक गेल्ले वारीक सुमार 7,000 परस चड गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्लो. तेन्ना पंढरपुरांत ह्या वारकऱ्यांक बरी सोय सुविधा मेळची ह्या खातीर पंढरपूर प्रशासना कडल्यान बरी सुवात घेवन भक्तिनिवास बांदतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हांव पंढरपुरा विठ्ठलाच्या दर्शना खातीरच मुद्दामून गेल्लो आनी देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की हे फावटी वारीक म्हाका दिसता चलत वचपीच लोक हे मोर दॅन 7,000च्या आसपास पावले. खूब कडल्यान वारी वचपाक लागलेल्या लोकांची सोय जावपाक जाय थंयसर प्रशासन आमकां जर जागा एवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार एक भक्ती निवास थंयसर करपाक कांय हरकत ना कारण एक हेज्या फुडें असो फ्लो आनी वर्सभरी लोक ते वचत आसता त्याच्या खातीर एखादे जर तांच्यांनी जागा मेळ्ळी आमकां जाल्यार भक्ती निवास ते बांदपाक. सोमारा ठाणे 70 लायटीचो शॉक लागून 2 म्हशी मेल्यो तर कांय म्हशींक दुखापत जाल्ली. लायटीच्यो तारी तुटून पडिल्ल्यान हो शॉक लागलो. सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यान केली. सध्या पावस सुरू आसा आणि ह्या जोरदार पावसा खातीर वेगवेगळी घटना घडोवपी घडत आसा. आयज ठाणे 70 हांगासर 2 म्हशीक विजेचो धक्को बसून ताका मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे 70 हांगातलो शेतकरी शिवाजी गांवस हेज्या मालकीची 5 म्हशी आसली आणि ही 5 म्हशी आयज जेन्ना चरपाक गेली तेन्ना ती चरता चरता न्हंयच्या सायडीक गेली आणि ह्या वेळार ती न्हंयन गेली तेन्ना न्हंयन तांकां विजेचो धक्को तारी पडलेली आणि तारीक ताका स्पर्श जाले आणि जाग्यारच 2 म्हशी मेलेली आसा. तशीच जी तेजी 2-3 म्हशी आसा हेका किरकोळ जखमी जालेली आसा. जर ह्यो जी तारी आसा तेजी स्पर्श जावन लोकांक सुद्दां हेजो धोको आसा. ताका लागून सरकारान असले जी घडणूक घडपाक जायना हेजी काळजी घेवपाची गरज आसा. तशेंच ह्या शेतकाराचे म्हशी मेले ताका लागून मोठें लुकसाण जालेलें आसा आनी हेजी लुकसाण भरपाई बेगींतल्या बेगीन दिवपाची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा. खाजगी क्षेत्रात फकत कन्नडिगांकूच नोकऱ्यो दिवप हे कर्नाटक सरकाराचे धोरण चुकीचे. गोंयांतूय कितलेशेच कर्नाटकीय लोक नोकऱ्यो करतात. कर्नाटक सरकारान पयलीं कर्नाटक वाल्यांक आनी मागीर हेरांक नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवच्यो. तशेंच गोंय सरकारानूय अशेंच धोरण राबोवचें अशें कर्नाटक धनगर समाज गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष शरण मेटी हाणें मागणी केली. ऑन दीस माय ओपिनियन म्हाका दिसता तें मातशी रॉंग आसा कित्याक थंयसून आमी हांगा येवन काम करतात तशेंच हांगातले लोक ऑर एनी अदर स्टेट कॅन शूड बी गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क. सो इट इज नॉट रायट पार्ट ऑन देअर पार्ट टू मेक इट ओनली फॉर कॅनेडियन्स. Okay, so it should change. It should change. We are all Indians. Correct. And they should give the priority to them. It cannot be that only Kannadigas should be employed. गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या कार्यालयाच्या बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्ली आसा. सध्या हे कार्यालय पर्वरे शिफ्ट केला. देखून सरकारान मडगांव लागसर नवीन बिल्डिंग बांदपाक सुवात दिवची उपरांत ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो आनी करपाचो यत्न करचो अशी जाप मंत्री सुनील ढवळीकर हाणें आमदार उल्हास तुयेकार हाका दिली. गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या कार्यालयाची बिल्डिंग पर्वरे स्थलांतरीत केल्ल्यान
दवर्लेच्या लोकांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. देखून मंत्र्यान हे कार्यालय परतून दक्षिण गोंयांत बेगोबेग सुरू करचे. तशेंच ह्या वाठारांत 33 फ्लॅट खाली आसा. खंयच्या फ्लॅटांनी हे कार्यालय कित्याक सुरू करिनात असो प्रश्न नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकर हांणी विधानसभेत केलो. उपरांत हावजिंग बोर्डाच्या कार्यालयाची बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून मुख्यमंत्री तशेंच संबंधीत अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिलें. गेली 40 वर्सां हे सावथ गोवा ऑफिस आसलेलें ते सडनली 5-6 म्हयने शिफ्ट केलां. हेच्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता. मंत्र्यान हे जाता तितले बेगीन ऑफिस परत सावथ गोवा सुरू करचें अशी विनंती. द ऑफिस जें चलतालें ती बिल्डींग इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. तिची जी वास्तू आसा ती केन्नाय खसळूं शकता आनी ती रिस्क आमी घेवंक शकना. त्या खातीर हें केल्लें आसा. येदा कदाचित गव्हर्मेंटाचो जर आमकां एक 200 स्क्वेअर मिटर जागो आजू बाजू खंयी मडगांव सायडी मेळटा आसत, वील मेक एन इन्क्वायरी. माय चेअरमॅन and MD will make an inquiry. We will talk to CM also. आणि तुझो जो प्रश्न आसा तो आमी कंप्लीट करपाक जाता तितले बेगीन प्रश्न मोकळो करपाक सोदता. दवर्ली हावजिंग बोर्डान 5-6 वर्सां जाल्यात सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून ना. 5-6 म्हयने जाले. हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार. मातशें लक्ष दिवपाचें. हांवें सांगलां वी वील सी आनी आमी पळयता. आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडलें प्रोसिजर आमी. आनी पयलीं मडगांव ऑफिसान एक कितें तरी सॉल्व जातालें. आतां तुमी 200 स्क्वेअर मिटर गोवोरमेंटा कडेन मागता. तुमचे कडेन कितले स्क्वेअर मिटर तुमचे कडेन आसा? हांव नको. तूं गोवोरमेंटा कडेन कसो मागता तो? तुमचे स्वताचे जागो आसा आनी बिल्डींग जे आसा स्पीकर सर ते तुमचे हावजिंग बोर्डान आसा ऑफिस ते. सो मातशें तुमी म्हाका लक्ष घालनासता. म्हाका मातशें चेअरमॅन तुजोच तो ताका घेवन बस आनी घर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय